GSIDC ह्या एजन्सी थ्रू हांगा हें ब्युटिफिकेशन म्हण एक काम चल्लें आसा आनी हें ब्युटिफिकेशन काम 5th of May ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांगा येवन फावंडेशन घातिल्लें दोन हाजे फावंडेशन घातिल्लें एक हें ब्युटिफिकेशन कामाचें आनी दुसरें जो ब्रीज आसता रावनफोंडाचो ब्रीज आसा हे दोन कामाची फावंडेशन घातिल्लें आनी हें जें काम आसा ब्युटिफिकेशनाचें इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आमगेर विक्टर हॉस्पिटल टील पावर हावस आनी मागीर रावनफोंड टू हारेबान इन्क्लुडींग तो रविराज हॉटेल तो लिंक रोड आहा तो धरून आनी त्या टायमार 11.5 crores एस्टिमेट आशिल्लो इनफॅक्ट जेन्ना फावंडेशन घातिल्लें तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां फायनलायज जावन आसलो 5th of एक्चुअल कॉन्ट्रॅक्ट हें जाल्लो ऑन 24th of July एनिवेज तें बरें आसा आतां जेन्ना आमी हें काम पळयता तेन्ना आमकां दिसून येता कित्याक आमी RTI इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी घेतिल्लें आसा सगळे डिटेल्स घेतिल्ले आसा आमी हातून आमी पळयता की सब स्टँडर्ड काम चल्लें आसा एक म्हणलें जाल्यार जे गटर बांदिल्लो आसा तो गटर ताका वयल्यान कास्ट करपाचो स्लॅब आशिल्लो एज पर एस्टिमेट आतां पळयता आमी ते इंडिविज्युअल लादी घालतात वीच इज नॉट पार्ट ऑफ दॅट इवन तो जो थिकनस वॉल थिकनस आहा तो RCCचो तो पळयलो जाल्यार 15 centimeter मेळना सो थंय बी तें सब स्टँडर्ड म्हण सामकें कळून येता जेन्ना हें काम सुरवात जाल्लें तेन्ना एक इन्स्पेक्शन म्हण केलें आनी कितें म्हणून की जेन्ना एक्सकवेशन करता जाल्यार तांकां प्लास्टीक मेळ्ळें म्हणटकीर तें अनस्टेबल सॉयल म्हण ताका एस्टिमेट रिवायज केलो आनी आनीक 1 मीटर सुमार 5 centimeter कमी 1 मीटर आनी डीप वचपा लागलें पूण एक्चुअल हांगा एक्सकवेशन केलें जाल्यार 1.5 मीटरा वयर जावंकूच ना समजलें हें दिसून येता आनी सगळे कडेन कांय प्लास्टीक मेळपाक शकना कित्याक हें ओरिजिनल लँड हांगा ती आतां ते सायडीन रेल्वे मुखार फिलींग बी केल्लें जाल्यार एक दुसरी भास आशिल्ली पूण हांगा फिलींग तसली आसना सो तो रिवायज एस्टिमेट करून हेंवूय वाडयलो जो कॉस्ट आहा तो 12.5 कोटीचे पावलो आजचे दिसा दुसरें जेन्ना आमी वीथ मेजर करतात आमचे कडेन हो प्लॅन आसा GSIDCचो प्लॅन आसा थंय 2 लेन दाखयता एक वाटेन 9.3 meters दाखयता फुटपाथ सोडून 9.3 meters मागीर 1 मीटराचो डिवायडर आनी मागीर 100 meter आनी मागीर आनी एक फुटपाथ हे भाशेन हो प्लॅन दाखयता पूण हांगा पळयलें जाल्यार ते भाशेन ना आनी चड म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार हांगा व्हड हॉटेल आहा हांगा जिंजर हॉटेल म्हणून थंय पळयता आमी की गटर सुद्दां भायर हाडला कित्या खातीर कित्याक खंय तरी ट्रान्सफॉर्मर आहा थंय आनी तो ट्रान्सफॉर्मर सेव करपा खातीर गटर भायर हाडला सो गटर भायर हाडटा तेन्ना तूं रोडूय हें कमी करता ताजो ओन स्वताचो गटर भितर आहा तसो दिश्टी पडटा आनी हो गटर भायर येता सो हांगा सेफ्टी हें ना सो हें कित्याक कॉम्प्रोमायज जाता हांगा हे भाशेन जेन्ना गव्हर्मेंटाचो इतलो खर्च जाता हांगा मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां जें कळून येता जेन्ना आमी एंटायर फायल स्टडी करता तेन्ना आमकां कळून येता की हांगाचो कन्सल्टंट जो आसा ह्या कामाचो श्रीखंडे कन्सल्टंट म्हण हें काम मॉनिटर करपाचो ताजो कायदो आसा पूण ताजें मॉनिटरींग हांगा जायना कित्याक एक नॅक्सस दिसून येता कॉन्ट्रॅक्टरा मदीं तुगेल्या ह्या कन्सल्टंटा मदीं आनी कांय पॉलिटिशना मदीं हें सामकें क्लियर कट नॅक्सस दिसून येता कित्याक जाय ते भाशेन एस्टिमेट्स रिवायज जाता एक्चुअल पोजिशन कांयच हें दिसना हांगा आनी सामको हो टोटल लूट दिसता चीफ मिनिस्टरान जेन्ना फावंडेशन घातिल्लें तेन्ना सांगिल्लें की मडगांवकारांनी भिवपाची गरज ना हो तेणी स्टेटमेंट केल्लो आज आमी मडगांवकार ताका उलो करता की हें जें तुजे अंडर चलता GSIDCच्या मार्फत हें तुजे अंडर जें चलता तें सारकें मॉनिटर करचें कित्याक आमकां खबर आसा की कॉन्ट्रॅक्टराचें बील न्ही इवन कन्सल्टंटाचें बील करपा थंय फोन येता तें बील क्लियर करा म्हणून बील क्लियर करता आसतना मातशें चॅक करा की एज पर तुमचे एस्टिमेटा प्रमाणे जाता काय ना तें कित्याक ऑलरेडी एक जें रिवायज केल्लो आहा पण काम चालू जाता थंयच आसा एक रिवायज केल्लो आहा तातूंत 1.31 crores एडिशनल हें केल्लें आसा ऑन डिफरंट वर्क्स समजला सो हे भाशेन हें जें चलता तेजें सारकें लक्ष घालपाक जाय अशें आमकां दिसता सेकेंडली हो जो रोड आसा तो एक्वायर जाल्लो रोड रायट फ्रॉम विक्टर हॉस्पिटल तो नाला आसा थंय साकून ते पावर हावसा कडेन एक्वायर केल्लो हो लुगार तो एक्वायर केल्लो आहा तो लुगार तुमकां ऑलरेडी प्लॅन आसा सो प्लॅन आसतना तुमी हे भाशेन कित्याक डिविएशन करतात आमी डिमांड करता इट हॅज टू बी एज पर वॉट वॉज प्लॅन